नमस्कार. आयज तुम्ही हांगा सगळी मंडळी जमलेली आसा प्रेसची ह्यो गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसचा प्रेस कॉन्फरन्स कवर करपाक तुमचे धन्यवाद म्हणटा, आभार मानता. आमच्या बरोबर आयज आसा हांव आसा गोवा प्रदेशचे महिला अध्यक्ष, बरोबर आसा दीपा दुर्दळे म्हापशाचे वायस प्रेसिडेंट आणि मॉली द गामा आसा सीवीचे ब्लॉक आसले आणि आमचे नॉर्थ गोवा महिलांचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. आमी हे आयज प्रेस अड्रेस करता एक थोडे 3-4 म्हणटात तशे ह्या 5-6 दिसांनी नाल्यार हे गेल्या 2 आठवड्यांनी एक अश्यो थोड्यो इम्पॉर्टंट घटना घडून येयल्ल्यो आसा देशभरान. आनी त्यो म्हणजे फर्स्ट आमी पयले ते युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, म्हणजे अमेरिका ह्या देशान टॅरिफ्स आपले वाडयले. मागीर दुसरी घटना आमी पयली कालच्या एका दिसान स्टॉक मार्केट क्रॅश जालो. 19 लाख कोटी एका दिसान लोकांचे नश्ट जाले. आनी तेचेर आनीक भर दिवपाक म्हणजे मीठ चोळपाक ह्या सरकारान सर्वसामान्य नागरिकांक आनी त्रास करपाक LPG सिलिंडर, गॅस आनी पेट्रोल डिझेलचो दर वाडयलो. ह्या सरकारचो आसा तो आमी वारंवार म्हणत आसा लूट, टॉर्चर, एक्स्टॉर्शन असो लुटारू सरकार जो जावन आसा तेका तेंच्यांनी नांव दिलां डबल इंजीन सरकार. पण सरकाराचो कंप्लीट फेलियर आसा आयज सर्वसामान्य नागरिकांक तेंचे हक्क मेळोवन दिवपाक. आमी पयला महिला वर्ग म्हणून सांगूंक सोदता की सर्वसामान्य आतां लोक आसात, एक मिडल क्लास, पुअर, लोअर इकॉनॉमिक, सोशियो इकॉनॉमिकांतले नाल्यार लोअर मिडल क्लास, तेंचो इन्कम कसो आसता. डेली वेजीसांचेर काम करणारे हांगा लोक आसात आनी तेंचो इन्कम डिपेंड्स ऑन डेली वेजीस. सिंगल महिला आसा कितल्योश्यो, विडो महिला आसात आनी तांकां जर 5,000चो पगार आसा तितूंतले 850 रुपया हे फक्त सिलिंडराक वयता. आनी तो एक सिलिंडर यूज करता अशें ना, म्हयन्याक एकदां 2 सिलिंडर लागता. सो हे म्हणटा हांव ह्यो जो आतांचो सरकार आसा, सूट बुटकी सरकार तांकां नांव आसा, तांकां सर्वसामान्य नागरिकाचे आनी महिलेंचे कितेंच पडलेलें ना. आमी पयले क्रूड ऑयल रेट 2014 कंपेर केले जाल्यार इट इज ड्रॉप बाय 41%. जेन्ना क्रूड ऑयल रेट इतली देंवलेली आसतना सुद्दां आयज अर्थच उरना की सरकारान हे LPG सिलिंडर इतलो म्हारग करपाचो. आनी हे सरकार फेमस आसा जुमलेबाजी करपाक. येयल्ल्या इलेक्शनान एक जुमला नवीन आमकां आयकपाक मेळटा. फाटल्या इलेक्शनान तेंच्यांनी सांगलें लोकांक आपले वोट मेळपा खातीर महिलेकां तेंच्यांनी सांगलें की आमी तुमकां फ्री सिलिंडर दिता. उज्ज्वला योजना ही स्कीम केली, पण खंय आसात ते फ्री सिलिंडर आयज? आमकां तरी दिसना. आनी तेंच्यांनी सांगलें की दर वाड आसा ती आमी इन्फ्लेशनान कमी दर करतले आनी सिलिंडराची रेट कमी केली जस्ट बिफोर इलेक्शन्स. पण हे अगेन आनीक जुमला आसा, कित्याक कमी करता म्हारगाई तेन्ना ते 2 रुपयाचे करता आनी वाडयता तेन्ना डायरेक्ट 50 रुपया नाल्यार 100 रुपया वाडयता. कितें तरी बॅलन्स आसा भितर, कितें अर्थ आसा हितून? कशें एक्सप्लेनेशन दिवंक शकता सरकार हे दर वाड केला तेका जेन्ना क्रूड ऑयल रेट कमी आसा आनी देंवलेली आसा. एक टायम आसा 2014च्या पयलीं जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलेलें तेन्ना क्रूड ऑयलचो रेट इतलो हाय आसलेलो तरी एक काँग्रेस गव्हर्मेंटान अशी स्किम्स लॉन्च केल्ल्यो आनी सबसिडी लॉन्च केल्ल्यो आनी सिलिंडराचो दर इतलो कमी केल्लो की सर्वसामान्य नागरिकांक त्रास जावंक जायना. आयज हे जो मोदी आसा जुमलेबाज आमी ताका म्हणटा, नाल्यार एक U-टर्न गव्हर्मेंटाचो हेड जो आसा तो ह्यो मोदी जावन आसा. आनी तो पंतप्रधान म्हणटा की 56 इंचची छाती. म्हाका दिसता तांकां लज दिसूंक जाय 56 इंचची जेन्ना ही छाती घेवन फुडें अशें चलपाक. जर ते इतले जे गरीब लोक आसा नाल्यार मिडल क्लास आसा तांकां ढुकलून दे आर बी पुश्ड टू बिलो पॉवर्टी लायन,
आनी आयज मिडल क्लास आसा तो लोवर मिडल क्लास जाला. लोवर मिडल क्लास आसलेलो मनीस आयज पॉवर्टी लायनी भितर पावला आनी सारके डिफिकल्ट जाल्ले आसा. डे टू डे खर्च आयज मनशाक आमच्या गोंयकारांक आनी सगळ्या भारतांतल्या नागरिकांक आयज हे बेर करपाक डे टू डे खर्च. आमी एक रिसंटली आर्टिकल पळयलो टायम्स ऑफ इंडिया. तेंच्यांनी म्हटले एवरी ह्युमन बींग बॉर्न रायट नाव इन इंडिया इज अंडर डेट नाल्यार लोन. इतलो लोन सरकारान वाडयला. म्हणजे हेज्या पयलीं आमी काँग्रेसीचे सरकार 60 वर्सां जितलो लोन आनी डेटान आमी नासलेली त्या लोनान आनी कर्जान बुडलेलो आयज भारत आसा. कितले म्हणजे ह्या 10 वर्सांनी 3 टायम्स मोर डेट आमी फेस करत आसा. म्हणजे जन्मलेलो एवरी भारतीय नागरिकाचेर आयज लोन आनी डेट आसा आनी बुडलेलो आसा मिडल क्लास. आयज हे आपले EMI भरता डे टू डे निड्सां खातीर. स्पेशल व्हडले घर जाय, गाडी जाय हेज्या खातीर न्हू, पण आपले रेग्युलर भुरग्यांचे स्कुलाचे फीज भरपाक, रेग्युलर घरान सामान लागतले तेज्या खातीर लोन काडून आयज जगत आसा. आनी म्हाका अशें सांगूंक दिसता ह्या सरकाराक आनी त्या मोदी गव्हर्मेंटाक नाल्यार मोदी जो 56 इंची छाती घेवन भोंवता तांकां सांगूंक अशें दिसता की मन की बात जी तुमी करता पळय ती आयकपाक कोणाकूच इंट्रस्ट ना. आतां मन की बात बंद करून मेहंगाई की बात करपाचो टायम येयल्लो आसा. तेंच्यांनी लक्ष घालूंक जाय लोकांक कितलो त्रास जाता हेचेर आनी तेंच्यांनी मेहंगाईचेर कशें डील करप, कशें सोल्युशन काडप, कशें लोकांक तुमी शक्ती दितली की हे जी दर वाड जाला आनी इन्फ्लेशन वाडला तेजेर कशें तेंच्यांनी सोल्युशन काडप हेजेर तुमी उलोवपाची गरज आसा. आनी आमी कंडेम करता ह्या सरकाराक जो जावन आसा डबल इंजीन सरकार आनी तांकां सांगूंक सोदता की ही जी दर वाड आसा तेजेर आमी एज ऑल इंडिया महिला काँग्रेस एन एज गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस कंडेम करता. एक निशेध आसा आमचो ही जी दर वाड आसा ती तेंच्यांनी इमिडिएटली फाटी घेवची. आमचे जे लोक आसा सर्वसाधारण लोक आसा जे डेली वेजीसांचेर जगता, जी सिंगल वुमन आसा, जी विडोज आसा तेंचे कन्सिडरेशन करपाचें आनी हेजेर आमी निशेध करता आनी तेंच्यांनी इमिडिएटली रोल डावन करपाची, रोल बॅक करपाचें, फाटी घेवपाची ही जी दर वाड केल्लेली आसा LPG सिलिंडर आनी पेट्रोल प्रायसीस. आमी एक आनीक म्हाका एकूच सांगूंक कशें दिसता आयज ज्यो घटना देशभर घडटा इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट क्रॅश आनी जितलें चल्लां USAन टॅरीफ वाडोवपाचें हे सगळे पयल्यार आमचे नॅशनल लिडर्सूय म्हणटा आनी आयज म्हाका म्हणपाक कशें दिसता ह्यो जो सरकार आसा तांकां आमी सूट बुडपी सरकार बेश्टें म्हणटा. थोडे 2-4 इंडस्ट्रियलिस्ट आसता तांकां प्रोटेक्ट करपा खातीर आख्ख्या भारत देशाक त्रासान घालपाचें आयज काम करत आसा हें सरकार. लोकांक त्रास हाडपाक आनी त्रास करपाक हे सगळें चालू आसा. फक्त 2-3 व्हडले इंडस्ट्रियलिस्टांक सेव करपा खातीर हे सगळे प्रयत्न चालू आसा. सो हेका आमी म्हणटा ऑलिगार्की. हो वर्ड म्हाका यूज करूंक कसो दिसता आयज. डेमोक्रेसीचें जें आमचें गव्हर्मेंट आसलेलें आनी आसा देशान जर खंय तरी सायलंटली डेमोक्रेसीचो वध जायत आसा आनी ऑलिगार्की अशी येत आसा. ऑलिगार्की मुद्दम वचून तुमी पळयात सर्टन कंट्रीज आसात जशी रशिया आनी दुसरे देश आसात ते ऑलिगार्कीचेर हितून फंक्शन करता प्रिंसिपलाचेर. म्हणजे आख्ख्या देशान 2 नाल्यार 3च 4-5 अशेच लोक आसता जे आख्खे देशाची सगळी इकॉनॉमी हँडल करता. तेंचे बिझनसाचेर डिपेंड आसता ती इकॉनॉमी आनी तशें करंटली घडत आसा देशान आनी आमी सारको निशेध करता ह्या सरकाराचो आनी आमची मागणी आसा बेगींतल्या बेगीन तुमी हे फाटी घेवचें दर वाड जाला कसं तरी निश्चित करतो तुम्ही दर वाढता जेवपा खातीर. आतां आमी ही आमची मागणी घातलात फुडें. आमचो प्लॅन आसा आतां एक प्रोटेस्ट आंदोलन घेवपाचें. आमची जर मागणी आनी 4-5 दिसांनी जायना आमचे देशभर प्रोटेस्ट आसा आनी आमी हांगाय दर वाडा खातीर आंदोलन म्हणून एक प्रोटेस्ट करतली आनी तितूनूय जावचें ना अशें चलया की गव्हर्मेंट हे जें आसा कोणी प्रोटेस्ट केले, कोण लोक मरतात, कोण त्रास जाता, हांगा कोण सुसायड करतात किसान आनी बाकीचे कितें त्रास जाता तांकां कशेंच पडलेलें ना. तुमकां सांगलें तशें तांकां फक्त 2-3 लोक आसात जेंकां फंडींग दितात तितल्यांचेरूच तेंचें लक्ष आसा. तांकां लोकांचे आनी सर्वसामान्य नागरिकाचे पडलेलें ना. सो हे आसून सुद्दां आमी मुद्दे मांडटले, सरकारा कडेन वयतली, मेमोरंडम व्हरतले सरकारा कडेन, आंदोलन करूंक जाय, रस्त्यार येवंक जाय जाल्यार तेचीय आमची तयारी आसा. हे आमी
दर फावटी केल्लेले आसा. ह्यो आयज मुद्दो देशभरान सगळ्या काँग्रेसाच्या लिडरांनी ऑपोजिशन लिडरांनी आयज घेतलेलो आसा. ह्यो मुद्दो तुमी पळयतलो सगळ्यांनी केला, बायट्स दिला, प्रेस नोट दिला. सो सगळे हेजेर ऑपोजिशन आसा तितले एकत्र येवन निशेध करता आनी आमी अशे स्टेप्स उठोवपाक आनी घेवपाक रेडी आसा फुडले निशेध करता. प्रतीक्षा हो जो ही जी समस्या आसा ही तुमी कितकी गांभीर्यान घेतल्या आनी हेका लागून खरेंच तुमी रस्त्याक उतरतले काय हे काँग्रेस फक्त एक आपलो पब्लिसिटी स्टंट आसा? ना, हेज्या पयलीं पळय तुमी बरें केलें हो मुद्दो क्वेश्चन विचारलो. हेज्या पयलीं दर वेळार जेन्ना प्रायस रायज जाला नाल्यार जेन्ना गव्हर्मेंटान सांगलें फ्री सिलिंडर दिता आनी मागीर फटयला त्या टायमार आमी रस्त्यार येयल्ली आसा. आमी म्हापशा बाजारान घेतला प्रोटेस्ट, आमी भायर सरला पणजे घेतला मार्केटान प्रोटेस्ट आनी अशें दर फावटी जाला तेन्ना आमी भायर सरलेली आसा आनी रस्त्यार येयल्ली आसा. म्हाका आयज सांगूं कशें दिसता, आयज भाजपच्यो महिला खंय गेल्यो. एक टायम आसली तेंची आदली मंत्री स्मृती इराणी रस्त्यार देंवलेली, रस्त्यार बसलेली, सिलिंडर घेवन आड्डताली 2014च्या पयलीं. आमचे आदले मंत्री असले तांकां मनमोहन सिंगान खूब कितें कितें म्हटलें. आयज खरेंच त्या मंत्रीची आमकां आमचे लेट प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंगाची खरीच उगडास येता की ह्या टायमार जेन्ना आयज इतले इंडिया क्रायसिसांसून वचप आसा तेन्ना खरेंच तेंचे असल्या मंत्रीची गरज आसली भारत देशात. तेंचे इकॉनॉमीक रिफॉर्म्स आसा, तेंच्यांनी देशाक आमच्या लोनांसून आनी कर्जांसून भायर काडलेले ते आयज खरीच तेंची गरज आसा. आनी जी हांव तुमकां म्हणटा तशें आमची फूल सिरियसनसान ह्यो इश्यू आमी घेतली. आमी जबाबदारी घेतला आतां हे फुडें व्हरपाची. ह्यो इश्यूच न्हू तर दुसरो इश्यू खंयचे इश्यू जे आमच्या महिला वर्गाक त्रासदायक आसा, एस्पेशली कशी चलयतली बायल आयज घर. 5,000चे तांचो पगार आसा, तेंचो विचार करून पळया. 2,000 जर तेंचे फक्त सिलिंडराक वयतले तेंच्यांनी बाकीचो खर्च करपाचो कसो. स्कूटर घेवन भायर सरले जाल्यार परत तांकां पेट्रोल डिझल घालूंक जाय. गाडी घेवन भायर सरले आनी सगळेच आमची जी महिला आसात पळय, जी सेल्फ हेल्प ग्रुपान आसा, जी बेकिंग आनी कसले केटरिंग असली कामां करता, सगळे तितून इन्फ्लेशन आनी दरवाड जावपाची आसा. हेजो जो इफेक्ट आसा जेन्ना प्रायस रायज सिलिंडर, डिझल, पेट्रोलाचेर जाता पळय, सगळेच बाकीच्यो गोश्टी म्हारग जाता मार्केटान आनी ह्यो आमकां इफेक्ट दिसतलो तेजेर. म्हणून आमी निशेध करता आनी हो मुद्दो आमी घेवपाक रस्त्यार येवपाक रेडी आसा. सिलिंडराचे 50 दर जाल्ल्या कारणान लोकांक दिसाक पडटलो हेजो. हय, लोक तुमकां दिसता की आवाज उठयतले भायर सरतले. लोकल पब्लीक हय, लोकल पब्लिकाक आमी जाता तितली अवेरनस करतले. काँग्रेस पार्टी आयज आमच्या लिडरांनी ट्वीट केल्ले पळय, लोकांक एक भंय घालून दवरला ह्या सरकारान. भायर सरले काय तांकां टार्गेट करता, तेंच्या फाटी लागता आनी तांकां भायर काडपाक जाता तितले अवेरनस आमी गांवान गांवान वचून करतली की महिलांक कळपाक जाय आतां की हो सरकार तुमच्या उद्धारा खातीर ना, जाल्यार हो जुमलेबाज सरकार फक्त फटिंगपणां करपाक आसा. सरकार असो आसा की एक दीस हे सरकार असो आसा, उलयता एक, सांगता एक, वचन दिता एक आनी करता दुसरेंच भलतें. म्हूण तांकां आमी यू टर्न सरकार म्हटलां आनी जुमलेबाज सरकार म्हटलां. सो हें आमी जाता तितले अवेरनस बायलांक मुखार हाडपाक जाय. आमी हाडटली आनी सगळ्यांक अपील करतली, प्रोत्साहन दितली की तुमी ह्या फुडें भिवू नाका. आतां टायम वेळ येयलेलो आसा की ह्या सरकाराक एक उत्तर दिवपाची गरज टायम आयिल्लो आसा. आतां तो वेळ येयल्लो आसा, सगळ्यांनी एकठांय जावन फुडें सरूंक जाय. आनी आमी मागणी करता सर्वसामान्य लोकांक सुद्दां की भिवपाची गरज ना, तुमी भायर सरात. भिवूंक जाय तर ह्या भाजप सरकाराक भिवपाची गरज आसा.